मडगावची समाज सेवा संघ ही नामनेची शिक्षणिक संस्था 1 वर्सां 90 वर्सां पुराय करता। 24 ऑक्टोबराक संस्थेन मडगांवां विद्यार्थ्यांच्या लेझीम पथका सयत संस्थापक दिन साजरो केलो।
गोयच्या शिक्षणीक मळाचेर समाज सेवा संघ एक प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन आसा. आपले स्वताचे एक स्थान तांणी शिक्षणीक क्षेत्रांत निर्माण केलें. त्या संस्थेची आज 90 वर्सां पूर्ण जातात. दसऱ्याच्या दिसा स्थापन केल्ली ही संस्था 90 वर्सां जाली. आनी आज तांचे जे स्कूल महिला नूतन विद्यालय, महिला इंग्लीश मिडियम विद्यालय ही जी स्कुलां तांची चलता, ही स्कुलां म्हाका दिसता आज स्वताच्या एक वेगळ्या एडिशन, वेगळे परफॉर्मन्स दिवन ताणें आपलें एक वेगळें नांव तयार केलें. हांव तांचें अभिनंदन करता की 90 वर्सांचो कालावधी हो तसो ल्हान कालावधी न्ही आनी 10 वर्सांनी तांचें सेंटेनरी इयर सेलिब्रेट करता. आनी म्हणून तांणी हें स्कूल समाज सेवा संघ स्थापन केलो. तांकां सगळ्यांक आज खरें म्हळ्यार तांची याद करप, तांकां आदरांजली अर्पण करप. आनी आतां बाब सुदीन आनी ताची टीम जें काम करता तें एप्रिशिएट करपा सारकें आसा. तांणी एट पार विथ मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी म्हणटा पळय ताणें सांगलें की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचे बाबतींत तें बरेंच मुखार आसा. म्हाका दिसता ते काळाची गरज आसा. आनी समाज सेवा संघ आनी महिला नूतन विद्यालय ही खंयच्याच परिस्थितींत फाटल्यान रावना. आनी तांच्या स्कुलांतल्यान भायर सरिल्ले विद्यार्थी हे बरे सिटीजन्स ह्या देशाचे जातले, बरे टेक्नोक्रेट जातले अशी हांव आस बाळगितां. आनी परत म्हणजे तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दितां. म्हाका अभिमान दिसता की ह्या शाळेंत हांव ओपरी म्हणल्यार प्री प्रायमरी ते 11वी पर्यंत शिकलो मराठी मिडियम. आनी हांव जो आज कितें आसा ताजें बरेंचशें श्रेय हांव शाळेक दितां. फुडें जेन्ना पळय शाळेक म्हणजे संस्थेक 75 वर्सां जालीं तेन्ना हांव अध्यक्ष आशिल्लो. तेन्ना तो महोत्सव करपाची म्हाका संद मेळ्ळी आनी आतां म्हजे फाटल्यान सुद्दी नेटान हें काम फुडें व्हरता. आज आमी समाज सेवा संघातर्फे दसऱ्याच्या मुहूर्ताचेर आमची 90th इयर जे सेलिब्रेशन ते ऑफिशियली चालू करतात. हे स्कूल 1933 दसऱ्याचे दीस चालू जाल्ले. आज आमी प्रभात फेरी काडून आनी मागीर ताजे मागीर एक स्कुलांत ल्हानशें फंक्शन करून हे 90th इयर सेलिब्रेशन चालू करतात. ताजे मागीर आमचे डिसेंबराक 20, 21, 22 डिसेंबराक मेन फंक्शन आसतलें रवींद्र भवनात.
तेन्ना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी रोबोटिक्साची आमची एक एक्झिबिशन आसतलें. 90th इयर सेलिब्रेशनाचे खातीर आमी ह्या वर्सा पासून AI अँड रोबोटिक्स सेंटर चालू केला, जे दुसरी इयत्ता भुरग्यांक दुसरी सेकंड स्टँडर्ड पासून 10th स्टँडर्ड पर्यंत प्रॅक्टिकल एज्युकेशन इन AI अँड रोबोटिक्स दिवपा खातीर हें चालू केलां. ह्या निमित्तान समाज सेवाच्या तर्फे जितल्याय लोकांनी म्हणजे जितले आमचे कमिटी मेंबर, टीचर्स, ऑफिस स्टाफ, स्टुडंट्स आनी पेरंट्स आनी जे आमकां हातभार लायला आनी अजून आमचे इन्वॉल्व हातूंत आसा कामाक, तांचे बद्दल हांव तांकां धन्यवाद दिता, आभार मानता. थँक्यू. आज आमचे समाज सेवा संघ हे इन्स्टिट्यूशनाची 90th इयर. हे दिसा दसऱ्याचे दिसा 1933 हे स्टार्ट केल्ले. सो बेसिकली टू मार्क दी इव्हेंट आज आमी प्रभात फेरी काडिल्ली ऑल अक्रॉस मडगांव. आनी हातून मेन हें आशिल्लें की प्रत्येक फावंडराच्या घराच्या दारांतल्यान वचपाचें एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू दी एस्टीम्ड फावंडर्स ऑफ दीस इन्स्टिट्यूशन, जे अबाउट 8-9 जाण आसात, बेसिकली खोमांतले आनी थोडे आबातदार रोडार आसात. सो रूट अशे तरेन काडिल्लो की इट टचीज अपॉन ईच ऑफ देअर हाऊसेस. ते सगळे करून म्युनिसिपालिटी कडेन वचून वी डीड अ परफॉर्मन्स फॉर 10 मिनिट्स. मेन इज आमच्या आतां 90th इयराची सेलिब्रेशन चालू जाता आयच्यान, टुडे बीइंग द फर्स्ट डे प्रभात फेरी. हाजे नंतर मुखार आनीकूय फंक्शनां आसतलीं, इंटर स्कूल आसतलें, प्लस मेजर इव्हेंट आसतलें आमचे डिसेंबरान, wherein we are trying to invite good celebrities, most likely a lady, because this school was started basically for women in 1933 during Portuguese time. So that is the importance of it. So डिसेंबरान आमचे 3-4 दिसांचे मेजर सेलिब्रेशन आसतलें. पूण आयच्यान डिसेंबर मेरेनूय बी खुबशीं फंक्शनां आसतलीं which will commemorate this event. Thank you. सेवा संघात 90 वर्सां पुराय जातात. आज तांची स्थापना जाली आणि आयच्यान तांचे 90 वर्सांचे कार्यक्रम सुरू जातात. डिसेंबर महिन्यात रवींद्र भवनात मोठो कार्यक्रम आसतलो. आज दसऱ्याच्या ह्या बऱ्या दिसा शाळेन जी प्रभात फेरी काडिल्ली आसा अत्यंत सुंदर आणि हांगाची शाळेचीच भुरग्यांनी लेझीम सादर केल्ली आसा. शाळेच्याच भुरग्यांनी वेगळे वेगळे म्हणजे ताजे घोष जो वाजयल्लो आसा इतलो सुंदर. म्हणजे शाळा ही सर्वांगीण भुरग्याचो विकास कसो करता हाजें एक आदर्श उदाहरण म्हणजे आमच्या खोमातली महिला नूतन हायस्कूल. म्हाका दिसता महिला नूतन हायस्कुलाची आज पातळी अशा स्तराचेर पाविल्ली आसा की दर वर्सा वेटलिस्टान इतले भुरगे उरतात ह्या शाळेन येवपा खातीर. प्रत्येक आवय बापायक दिसता की आपल्या भुरग्यान महिला नूतन हायस्कुलान शिक्षण घेवचें. आणि म्हाका दिसता 10 वर्सांनी 100 वर्सां पुराय करता. मडगांवांतली एक अत्यंत जुनी अशी ही संस्था आसा. ह्या संस्थेक हांव मनाक काळजांतल्यान तांचें अभिनंदन करता आणि त्याच बरोबर आनीक एक मागता की ही शाळा जी आसा ह्या अशेच कितल्योश्योच शाळा ज्यो आमच्यो मडगांवान आसात बेगिनात बेगीन मडगांवांतले जे आमचें एज्युकेशन हब जावपाचें आसा हे बेगिनात बेगीन हब जावचें आणि महिला नूतन ही एक अग्रेसर शाळा म्हणून मडगांवान भितर जो नावलौकीक मेळिल्लो आसा ताजे जाळवणदार सगळे अध्यक्ष सुनील नायक जावं किंवा सनत रायतुरकार, सुनील नायक आणि तांचे सगळे वांगडी हांचे हांव मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. आणि शाळा अधिकाधिक सक्सेसफूल जावची, शाळेच्या भुरग्यांनी अधिकाधिक नावलौकीक मेळोवचो. शेवटी कशें आसता शाळेचे भुरगे जितलो नावलौकीक मेळटात तो शाळेचो नावलौकीक आसता. सो सगळ्या भुरग्यां कडेनूय मागता, पेरंट्सां कडेन मागता की शाळेचें नांव वयर काडपा खातीर तांणी दीस रात एक करचो. देव बरें.